पेडणे पोलीस स्टेशना फाटल्यान आशिल्ले क्वॉर्टर्स सध्या सामके वायट अवस्थेत आसा। ह्या क्वॉर्टर्साक झाडां झोपांनी रेवाडो घाल्ल्यान ह्यो इमारती सामक्यो भूत बंगल्याची याद करून दितात। ह्यो इमारती बेगोबेग मातये बरवण करून पुलिसांक रावपाक नवे क्वॉर्टर्स उबारचे अशी मागणी सध्या नेट धरता। पळयात। हांव सध्या आसा जे पोलीस क्वॉर्टर्स आसा पेडणे ते निवासी गाळ्यांकडे आसात। हांगासर 1, 2, 3 निवासी गाळे आसात, थंय काही कर्मचारी रावतात, पूण जे बाकीचे 3-4 क्वॉर्टर्स हांगा आहात तांची दशा पळयल्यार दिसता की सरकार कित्याक हांगासर दुर्लक्ष करतात। भूत बंगल्या सारखे हांगासर वाठार दिसून येता। हांगासर व्हडा प्रमाणान जी मोडकी गाडयो आसात, वाहनां आसात आणि क्वॉर्टर्सान जर लक्ष मारल्यार तशी साफ सफाई जायना, परिसर वाठाराय साफ सफाई केलो वचना। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन जे पयसल्यान पोलीस कर्मचारी येतात आणि तांकां निवासाची सोय नासता त्या खातीर सरकारान दूरदृष्टी दवरून एक क्वॉर्टर्स उबारले आशिल्ले, पूण आता असो प्रकार घडला की ह्या वाठारान जायते पोलीस आपल्या घरा पयस ठिकाणी वयतात आणि रावतात, पूण हांगासर जे क्वॉर्टर्स आहात ते रिपेर कित्याक सरकार करना, हांगासर कित्याक दुर्लक्ष जाता हो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर ह्या येवजणे अंतर्गत जनतेक म्हणजे ज्यांची घरां आसात मागीर ती स्वताच्या जमनीन आसुवे भाटकाराच्या जमनीन आसुवे ती म्हजे घर येवजणे खाली ती घरां नावार करपाची तांचो यत्न सुरू आसात, पूण ज्यांकाच घरच ना तांची घराच नावार जावंक शकना अशा गरिबांक सरकार खंय तरी जमनी दिवपाचो यत्न सुरू आसात। पूण जर सरकाराक हे क्वॉर्टर्सच रिपेर करपाचे ना किंवा ते फुडें व्यवस्थित करपाचे ना, सरकाराक जागा नाका आशिल्ली जाल्यार हांगासर एखादो बहुउद्देशीय इमारत उबारची जे निवासी इमारत म्हणटा आणि तातूंत फ्लॅट तयार करचे आणि ज्यांका घरात ना तांकां म्हजो फ्लॅट ही येवजण एक सुरू करून जर अशा गरिबांक हांगासर सोय केली जाल्यार तांचे आशीर्वाद सरकाराक मेळटले। सरकार वेगवेगळ्या नजरेतून कामां करतात, पूण हांगासर जे फ्लॅट म्हणजे जे क्वॉर्टर्स आहात ते क्वॉर्टर्स सरकार कित्याक रिपेर करिना हो प्रश्न आसा। सरकाराक ही जमीन नाका, वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान जे जमनी सरकार घेता आणि प्रकल्प हाडटा ते मागीर जमनींचे फुडें कितें जाता। हांगासर ज्या पद्दतीने हे क्वॉर्टर्स आहात तो परिसर जर पळयल्यार तो अस्वच्छ दिसतात।